मोगाशानो तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज जेन्ना आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना अदीक करून आयच्या मिसांत आमी वांटो घेतना आमच्या मनात एक पाद्री लुकासा पासत आमी मागुया, कित्याक आयज ताचो जल्माचो दीस. ताच्या पासत मागतना ताची फामिली पासतूय आमी मागुया. अदीक करून ताची आवय जी गोंयां आसा, ताच्या भावांक आनी भयणींक जीं ह्या देसांत आनी गोंयां आसात, आनी खेरीत भाशेन मागुया ताच्या बापायच्या आत्म्या खातीर. तुमच्या सगल्याच्या नांवान अदीक करून गोवन चॅप्लन्सी आनी स्विंडन युथाच्या नांवान फादर तुका आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देव बरें करूं. Emoja ugrasat cora I Jesuci apnia mandun Bavartiano fure sora Nispedung monitor korun Yadnik sewok titor sotta Yokardiuya gayon korun Sabete acir saya Lan borpat kanci duk dorun तुमगे सगल्यांक देव बरो दीस जावं येता. आनीक मागीर मोगाचो युवकार आयच्या मिसांत भाग घेवंक पयली सुवातेर आमी उगडास करता आमच्या दुयेंत आसलेल्या भाव भयण्यांचो जीं घरा हॉस्पिटलांत आसा. आल्कांद्रो फेर्नांडीस, क्रिस्पिनो दी अराउजो, जॉन फेर्नांडीस, स्विझल गन्साल्वीस, गुस्ताव आग्नेलो वाज, मारियो परेरा, लुर्स कार्दोसो आग्नेलो, कायतानो कॉस्ता. हे इंतेसां बरोबर तुमची कुटुंबीक इंतेसांवां उबारता. खेरीत इंतेसांवां हे मिसाची जावन आसा. 21st बर्थडे देवाक दिन वाजता मेन्सी कार्दोज. ओतमे पासून मागून घेता फिलिप बेन्सियो फेर्नांडीस. ओतमे पासून मागता जो आमचो भाव निकतोच मेल्लो आसा कायतान सिल्वा आनी ताच्या कुटुंबा पासत. ओतमे पासून मागून घेता फ्रेडी फेर्नांडीस, म्हजो कुन्याद, ताचे तिसरे मरणाचो उगडास आनीक ताच्या कुटुंबा पासत पोतिनी पासत एतेलवीन आनीक फामील ताची भुरग्यां पासत आमी मिसान मागता. तेच भाशेन उगडास करता एडवीन जो आयज आपलो जल्माचो दीस पाळटा
आनीक तुमकां दिनवासता हे मिसान तुमी म्हजोय उगडास करतले म्हज्या ह्या देवाच्या जिविताच्या देण्या पासत आनी यज्ञिकी ही अर्दी पासत बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचेही सगळे आसूं. आज व्हरतो दीस कित्याक आज जावन आसा मिसावांचो आयतार, द मिशन संडे. आनी दर एक कुटूंब जावन आसा इगोर्ज मातीचो भागीदार. आमचे आपोवणे म्हणजे मिशनरी आपोवणे दर एका कुटुंबाचे. आमच्या बावतिजमान आमी देवाच्या मिशनरीन भाग घेता. तर हेंच मिशनरी काम फुडें व्हरूंक जबाबदारी दर एका कुटुंबाची, दर एका क्रिस्तांव भाव भयणीची. मिसांवा पासून मागून घेवया आनीक देवाचो आदार गोठाय जे देवाचें उतर परगट्टा तांकां आमच्या मिसांतल्यान उगडास करुया. आमचें अंतस्कोन साफ करतना देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया. हांव पातकी सोरपद उदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केला. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. वेदासोद भाग्यान सदां साकवार मरे सगळे देवदूतक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आपल्या सरस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं. सुमिया खाकूत खोर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता खाकूत खोर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया खाकूत खोर. सोम्या काकूत कर. मोहिमान देवा उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सरपदूदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुजे तरफी आमी तुका वळखता. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या सुता, सोम्या देवा देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमच्या पातकांत घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मोगाल सुर्गींचे बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खरें मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरें देव तुजे सगळें जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनाक. आमेन. इजायस प्रवादीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक दोमावंक आनी राजांचे पोट्टे सोडून उडोवंक, ताचे मुखार दारांची कौंडां उगडूंक आनी अशे दारवोटे दांपून उरो न जावंक, जाचो हात ताणें गोट दवरला त्या सिरुसाक आपणे मागलोल्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर, म्हज्या विंचून काडलोल्या इस्रायेला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखोनाय, तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेती तावन ओस्तोमते पर्यान सगलीं मनशां जाणो जावचे खातीर, जोरी तूं म्हाका वळखोनाय, तरी हांव तुका झुजां हात्यारां दिवन
आयतो कोत्ता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. म्हणुया सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. नवें गीत रचून गायात. परमेस्पराक वाखाणात. शेकांचेक प्रितुमे वयर देवाक सोडगितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगले पोरसांक कळोयात. ताची कौतीक विजमिता. जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. परमेस्पर कितलो व्हरतो. मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें बें दोतचें. राष्ट्राचे देव कोण जाणय. काणयांतल्यो फकत बावल्यो. पूण आमच्या परमेस्परान सर्ग आनी संवसार रचल्यात. जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. पोरसां पोरजाणो आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात. परमेस्पराक बेटवण्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. पवित्र ताचें मंदीर सम्याक थंय नमन करात. प्रितमेच्या दिसांनो ताचे मुखार कडकडात. परमेस्पर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार नितीचे ताचे राजवट. जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. भागिवंत पावलोन तेसोलिनीकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोले तेसोलिनीकारांचे पवित्र सभेक पावलोन, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. तांबो नासतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावार्थ कोडण्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यांत. आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवंसो दवरून तुमी थीर रावल्यांत. हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनान गोठ आसा. देवाचे अपुरबायेचें भावां भयणीनो, ताणें तुमकां विंचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणय. कित्याक आमच्या शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगर बोळान, पवित्र आत्मेचे सोक्तेन आनी एकदम गोठ निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तारां पोरी प्रितुमेर तुमी पोरजोळटल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेंत दाखयतल्यात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचेय सगळें आसूं. मातयो पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजियो गेले आनी जेजूक कसो उतराक धरचो ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो. आनी हेरोडाच्या पक्षवाड्यांनी बरोबर आपल्या शिसांक अशें म्हणून ताचेशी धाडले.
गुरुजी तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलयनाय देखून तुका कोणाची भिंडा ना म्हूण आमी जाणो तर तुका कितें दिसता शेजाराक दोन फारीक करूंक येता की ना पूण जेजून तांचें कुसडेपण उलखून परती पालखेरो आरे दोंग्यानो तुमी कित्याक म्हाका फास मारूंक सोदतात म्हाका एक दोनाचो नानो दाखयात तांणी ताका 1 दिनार दाखयलो जेजून ताका विचारलें हें रुपणें कोणाचें हें नांव कोणाचें तांणी जबाब दिलो शेजाराचें तेन्ना जेजून ताका सांगलें तशें तर शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियेन आनी देवाचें तें देवाक दियात जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाल इस्तंदो 8वे स्तोराचें एक शुभ वर्तमान आज आमकां दवरलेलें आसा पॉलिटिकल सिट्युएशनाचेर हें शुभ वर्तमान आमी वाचलां 2 जोमे जेजू बरोबर जे येताले फारिजियो आनी दुसरो जोमो जावन आसलो हेरोडियन्स हे दोनूय जोम्याक एकामेकाचेर पडनासलेले सदांच एकामेकाचेर आड पूण जेजूक कोसाक लावन म्हणजे जेजूक धरूंक ताका जिवेशी मारूंक ही मांडणी काडूंक ते दोनूय जोमे एक जाता आनी एक पॉलिटिकल एक प्रश्न जेजू मुखार दवरता कित्याक फारिजियो जुदियो लोक आनी तांकां हो दोन फारीक करूंक नाका आसलो दोन कोणाक हो दोन जावन आसलो रोमाच्या सरकाराक रोमकार इज्रायल पॅलेस्टायन तांचेर अधिकारी चलयताले तेन्नाचो एम्पर जावन आसलो शेजार दिल्ले आसा शेजार म्हणल्यार तुमचो शेजारी न्हू सीझर कोंकणीन शेजार म्हणटा पूण हेरोडियन्स हो दोन फारीक करूंक तयार आसले पूण जेजूक कोसाक लावंक जेजूक धरूंक ते दोनूय मांडणी काडटा आनी धावी हो प्रश्न घेवन जेजू मुखार येता जेजू तांचे लागीं हो नाणो हो डिनार हो कॉयन मागता आनी म्हणटा जेन्ना ते म्हणटा आमी दोन फारीक करचो ओय ओ ना जेजू ना म्हणल्यार तो सरकाराचेर आड वेता ओय म्हणल्यार तो आपल्या जुदियो भावांचेर आड वेता आनी जेजू हो नाणो हातान घेवन तांचे लागीं विचारता कोणाचें रुपणें आसा हांगावेलें कॉयनाचेर कोणाचें रुपणें आसा कोण राणेचें तें चेंज करून म्हजें घालपाचें आहा तें राणेचें रुपणें आसा आदींतान आनी इंडियाचें रुपयाचें कोणाचें आसा महात्मा गांधी ओ मोदी येयला रे आतां इंडियाच्यान कॉयन तुमी उजार करना न्हू ते कलेक्शनान पडटा मरे आमकां आनी जेजू तो कॉयन घेता आनी म्हणटा हें कोणाचें रुपणें शेजाराचें सीझर नांव कोणाचें सीझर आनी जेजू हो जबाब दिता शेजाराचें तें शेजाराक दियात देवाचें तें देवाक दियात कसली समजणी मोगाल इश्टांदो It's not that Jesus is telling writing a blank check for Caesar, do what you want. Na. तो म्हणटा Caesar, Caesar, खंयचो emperor is under the divine law. God has dominion over the entire universe. Yes, तुमी ताका ताचो दोन दियात पूण देवाचें तें देवाक दियात देवानूच शेजाराक रोचला जे आमचें मोदी आसा जे आमचे लागीं आसा जे संवसारचे राजा राणी आसा ते पयले देवाचे हुकुमान चलूंक जाय आमकां इतिहास सांगता
सरकार ओ पॉलिटिक्स आनीक धर्म हें डिवायड जाल्लें आसा. आनी जायते पावटी आमी मन घुस्पता खंयचे कायदे पाळचे. हे सेक्युलर सोसायटीन आमच्या इस्कॉलांनी आतां खुरीस काडलेली आसा. ज्यो नर्सीस आसा तांकां गोड्यान खुरीस घालून काम करूंक जायना. ओ जायत्यो आडकोडये हे सरकार हाडटा. थॉमस मो हे गांवचो हे देशाचो सांत. तो हेरोड हेनरी द एथ हाज्या कोटान वावुरतालो आनी भक्तिवंत मनीस. पूण जेन्ना हेनरी द एथ कातोलीक धर्माचेर आड वेता, हें आख्खी दुस्मानखायन दोशी करता, तेन्ना थॉमस मोर आपलें देवाक पयलें उतर दिता. आनी हाकाच लागून ताका द टावर ऑफ लंडन हांगासर ताची गोमटी कातलेली आसा. तो म्हणटा, I'll die as king's good servant. राजाचो बरो सेवादोर म्हूण हांव मरतां, पूण देवाचो पयलो. मोगाल इश्टांदो, आज आमी नियाळ करूंक जाय देवाचें तें कितें, सरकाराचें तें कितें. आमी हे गांवांत रावता ते खंयच्याय गांवांत रावता तें सरकाराचें तें आमी दिवंकूच जाय. दोन फारीक करता म्हणजे टॅक्सीस फारीक करता, ओ इन्शुरन्स फारीक करता, ओ लायटीचीं बिलां फारीक करता. हें आमी फारीक करूंकूच जाय. बिकॉज वी नीड टू बी गूड सिटीजन्स. आनी आमी तें बेस बरें करता. तें आमी चुकयल्यार आमकां बणकोण फावो जातली, जेलीन आमी पडटले. आमी ड्रायव्हिंग करता आसतना सोत्रायेन करूंक जाय. आंकडी तिंकडी चलोवंक जायना गोंयांत चलयता तशी, जेलीन पडटले. सो आमी सरकाराचें तें आमी बेस बरें मांडून आमी करता, पूण देवाचें तें आमी देवाक कितें परतून दिता हो प्रश्न आमी सुटोवपाक करूंक जाय. पयलीं सुवातेर देवान आमकां रोचल्या, आपल्या सारकी मोगान आमकां वेंगयल्या. तो देवाक आमी कितें परतून दिता. देवान दिल्लो मोग आमच्या मागण्यांतल्यान आमी कसो परतून वाडटा. हाचेर प्रश्न म्हणजे म्हजें मागणेचें जिवीत कशें, कितलें हांव मागणें करतां. ओ आयतारची एक मीस पुरो म्हाका, ओ म्हयन्याक एक मीस पुरो. देवाचीं बेसांवां हांव मागोत रावतां आनी देव उदार काळजान एक एक कुटुंबाक आपुरबायेन वेंगयता, मोगान वेंग मारता. तर मागण्यांतल्यान हो संबंद, दिस युनिटी, गॉड एक्सपिरियन्स हांव कसो जोडटलो. दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ, आमचो धर्म. जेन्ना आमी सरकाराचें सरकाराक दिता, पूण देवाचें आमी देवाक कशें दितले, आमचो भावार्थ, आमचो धर्म. हांव लंडनांत जायतीं वर्सां वावुरलो आनी वेता त्या गांवांत एक मॉस्क उबें जाता, एक टेंपल उबें जाता. आनी क्रिस्टियन चर्चीस, एंग्लिकन आसल्यो ह्यो चर्चीस बंद जावन ते पब्स कमेस करूंक लागले. लोक वचून आमी मिसाक. पूण दुसरो धर्माचो लोक हे गांवांत, पुरके गांवांत तांकां वाडटा. तांची देवळां, तांचे मॉस्क, तांचे गुरुद्वारा ह्यो वाडटा. कित्याक प्रश्न घालात तुमकांच. कित्याक ते भावार्थ शिंपडायता, तो भावार्थ परगोडटा, दुसऱ्यांकूय आपल्या धर्मान वेंगयता आनी दुसरीं तांची इमारती बांदून काडटा. तिसरे सुवातेर जेन्ना जेजू म्हणटा शेजाराचें तें शेजाराक दियात, देवाचें तें देवाक दियात. जेन्ना आमी आमचो दोंड आनी सगळें फारीक करता सरकाराक, देवाक कसलो दोंड दिता काय. देवान आमकां टॅक्स घालूंक ना.
तुमकां तरी आसतना म्हजे खुशी आसा प्रमाणे हांव देवाचें तें देवाक दिता जायत. बायबल सांगता एक दावो वांटो. हांव अर्दो वांटो तरी देवाक दिता. आनी जेन्ना हांव देवाक दिता, हांव देवाक ग्रेस करिना हें म्हण समजून घेनाकात. हांव देवाक ग्रेस करिना. तुमच्या पुलना पाखडेचेर देव ग्रेस जायना, पूण तुमी एक मनीसपणाचो कायदो, क्रिस्ती कायदो आनी तुमचेच काळजांक ग्रेस करता. ह्या पॅन्डेमिकान जायते जाणांनी फोन केलो आनी बिस्मूय आमकां कोत्ता, तुमी कशे इगोज्यो बंद दवरल्यो तेन्ना तुमची ही बिल्लां जावं हिटींग जावं कावन्सिलाचें टॅक्स कशें फारीक केलें. आनी दर एक क्रिस्ती नागरिकांनी आमी हो प्रश्न घालूंक जाय. जेन्ना हांव एक सरकारी एक सादो नागरीक कसो सगळे दोंड फारीक करता, ऑल टॅक्सीस, डू आय कंट्रिब्यूट टू द चर्च? हे 4 म्हयने पॅन्डेमिकान did I contribute to the church? What does my conscience speaks about? About the Christian charity, about Christian sharing. आमकां जोड लागता काय? आनी जेन्ना म्हाका गरज आसा, म्हाका काम जाय, म्हाका बरो जावंक जाय, हांव देवाक कितलें मागता. पूण देवाची बेसांवां, देवाचो आशिर्वाद एक एक तरेचेर आमकां व्हांवून येता. ताचो हांव हिशोब घेना. देव हिशोब घेना. जेन्ना जेजू म्हणटा देवाचें तें देवाक जाय, देवाक दियात, हें तुमचें बरें मन, उदार काळीज, तुमची सेवा चाकरी, तुमचें मागणें देव परतें मागता. आमकां बरीं करूंक देव सदांच बरो. एक शिंकोण मोगाल इश्टंदो आमी गांठीक मारूंक जाय. आमकां कितलें दूख भोगता जायत देवाक दिवंक. देवाक म्हणजे एक मिशनरी चर्च, ओ ही चर्च, ओ तुमच्यो चर्च्यो खंयच कोण भाशेन त्यो चलतल्यो जायत, कोण भाशेन ह्यो आमी सांबाळटले जायत. कित्याक जायत हे मुसलमान, हिंदू जो सीख तांची व्हडली व्हडली इमारत्यो, बिकॉज तांकां ही शिंकूण तांणी आपणायल्या, गांठीक मारल्या आनी ते उदार जाल्ले आसा. हांगा चोरी पळय, आमचे लागीं एक हॉल ना आनी तेंचे लागीं देवळां, तांचे लागीं तांची मागण्याची घरां, तांणी ही शिंकूण तांच्या देवाची वा तांच्या भावार्था प्रमाणे ते पाळटात. तर आज मोगाल इश्टंदो जेन्ना ही शिंकूण आमकां दिल्ली आसा, आमी आमच्या खुशासाचेर हात दवरूंक जाय. जेन्ना देवाची बेसांवां एक ना दुसरे वाटेन आमकां पावता, हें बेसांवां ओगडाय नाकात. देवाचें बरेंपण, देव बरो म्हूण देवाचो फायदो नांग घेवचो. हांवें जायतें पळयलां पयस रावून गरिबांचो हात, गरिबांचो हुस्को, गरिबाचें मन, पूण हें जावंक जाय सगळ्यांचेंच मन. आज जेन्ना आमी मिसांवाचो आयतार पाळटाव, दर एक क्रिस्तांव तुमी मिशनार. आमच्या बावतिजमान आमकां एक मिशनार केल्लो आसा. आनी इगोज म्हणजे द वेरी नेचर ऑफ अ चर्च इज अ मिशनरी चर्च. देर इज नो अदर चर्च देन अ मिशनरी चर्च. चर्च जल्मल्याच पयलींचतान बिकॉज ऑफ मिशनरी, म्हणजे वचात आनी देवाचें उतर परगोडटात. हाकाच लागून जेजून आपल्या शिसांक आपयलें आनी म्हणलें वचात आनी देवाचें उतर परगोडटात. ते वचून घरा बसूंक ना, ते जेरुजलेमाक रावंक ना, ते संवसाराक शिंपडले. आनी हाकाच लागून दिस चर्च बाय द वेरी नेचर, बाय द वेरी बर्थ इज अ मिशनरी चर्च. मिशनरी चर्च म्हणजे न्हय फकत मिसांवांनी वचूंक, पूण आज हे गांवांत इंग्लंडांत हो गांवूच जावन आसा एक मिशनरी गांव. बिकॉज वी हॅव टू कन्वर्ट द कन्वर्ट्स, रिइवेंजलायज द इवेंजलायज्ड.
आज कितले आमकां त्रास पडटा तुमकां आवय बापायक तुमच्या भुरग्यांक मिसाक हाडूंक दोतोन शिंगोवंक बावाड दिवंक सुबागी जे गोराबे आवय बापाय बरोबर जियेता मागण्यांतल्यान सुबागी तुमी आनी जरी तर एक आवय बापूय सोजमून घेना आपलो पयलो हुकूम आपली पयली वोस्त आपल्या भुरग्यांक मागणें शिंगयतलो बावाड दितलो जाल्यार तुमी तुमचे पावंडे मेजूंक जाय खंय आमी चुकतले when we don't realize that our first duty of the parents is to pass on the Catholic faith. Don't think because our children are going to St. Joseph College or the Catholic school that they are the real saints. दर एका आवय बापायनी ही जबाबदारी घेवंक जाय तांच्या जिवितान कशें चलता कितें चलता आनी ही एक मिशनरी जबाबदारी होय आमी पिलारचे यादनीक आमी मिशनार बाय ऑफ बर्थ आनी आमचे मिशनार दे वर्क इन द टफेस्ट एरियाज ऑफ द युनिवर्स जे पयर हांवें पिलार सायबिणीक सांगलेलें द टफेस्ट एरियाज बट आमी सोमेस्त मिशनार आमकां एक जबाबदारी दिल्ली आसा पयली जबाबदारी हें देवाचें उतर आमी आमच्या भुरग्यांक वांटूंक तांकां मागण्यांत वयर काडूंक मागणें शिकोवंक डोंट गिव योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स ऑन पासींग ऑफ द फेथ दुसरे सुवातेर आमी मिशनर जाता जेन्ना आमी मिशना पासून मागता न्हय फकत आमच्या कुटुंबा पासत कॅथोलीक चर्च म्हणजे एक फामील हे संवसारभर कॅथोलीक एकूच फामील एक मिनट्यांक एक जाग्याचेर हे मिसाचें बलिदान चलता सो आमी हे मिशनर चर्ची पासून मागूंक जाय आनी तिसरे सुवातेर तुमचो हुस्को तुमचो मोग हाव यू कॅन कंट्रिब्यूट टू द मिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जावं आफ्रिका जावं एशियंत तर मोगाल इश्टांदो आज आमचे हुस्के आमचे आवडे हांगासर हाडुया आनी देवा लागीं मागून घेवया मिसांवाच्या दिसाक देवान आमकां बोलिश्ट करूंक टू गिव अस द करेज एंड द स्ट्रेंथ that we all live in the secular society तर आमच्या हुस्क्या वरवीं आमच्या मागण्या वरवीं आमच्या बोडा वरवीं आमी ही पयली जबाबदारीक वेंग मारुया आनी देवाचो मोग देवाचो हुस्को आमचो भावार्थ आमी आपणावून दुसऱ्यांक वांटुया सगळीं उबी रावया सोत मानता देवा सुरपुतुदार देवा सुरगुरान तुमच्या शराक अंजेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता समालो आकार ब्रेटान जल्मलो हॉस्पिटलांनी ताणी कोस असले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निती पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्या जिवन जालो सर्गास जोडलो सोर पदुतार देव बाबाच्या उशराक बसलाय तुवें त्या जिवा मेल्यांची मुसीबत करूंक येतालो सोत मानता देवा चोवीक भक्ताचो एकदार पातकाच्या बॉक्सडे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन बसूया Itengaltai kaunya, itengaltai dekacin, yadnik pawacatan, idedotai, mosot moanikur, moje kaizanimo, mozo sundos anindu, sogli moji jingauta, tuzot pegras kotai tu
आमचेच पासत क्रिस्तांव तूं जेजूच्या बलिदानान आनी कितें वोंगताय तूं सोमेस्त मनशांचे उस्के दोगोस तुकी खुशालकाय पितवेर कोठादे सोगो बापाक बोगूंक हांव येतां म्हजे भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीधर बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनाक आमच्या आनी सरेस्पर मानून घेवन देवा आमचे मोगाल बापा तुवें आमच्या हातांनी घालें तें देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितोलकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातक्यांतलें मेकलें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मल जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचेय सगळें आसा आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दिनवासूया. हे अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवीधरान ससनाच्या देवा सर्व केल्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दोया करून ताणें आंकवार मरितायन जोल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गींच्या सोलदोल बरे संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी म्हणटा. पवित्र 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 दोलबराचो सरेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उच सर्गी तुका जय जय. सरेस्पराचें नांवी आतां ताका जय. उच सर्गी तुका जय जय. तुमी जाय जाल्यार बसूंक जाता. दिमी घालता जाल्यार तुवें सरूच दिमी घालची. दुसऱ्या कदेलाक हात लावचो न्हय आनी उबें रावचें न्हय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी करगत. आपले कुशेन कश्ट मरूंक सोंसूंक बेचें आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो. हाणेक म्हळें हो तुमी सोमेस्कियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली. हाणेक म्हळें तुमी सोमेस्कियात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यान ससनी करोराची हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस मनशा पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावताचो घोट परगोटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवून जाला. जेजू नवें येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोडमुची खाल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कुडरोको शेवतले आमा सोमेस्तांक पयतोत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तालोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो बागीवन बाप, डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगळ्या यज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवय. पुनर्जन्मपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर.
तांकां तुज्या इश्टागुती मेल्लें सोमेस्तांक तुजें परचोलीत मुखामोल पोळ्यूंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागतांव. आंकवार मरी देवाची माये संगाती भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व कली तुका मनवले ते सगल्या भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पददार बापा सर्वोर्धन वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुंदराची यान्या मोनान धरुया. ताणें दिल्लें प्रार्थोन बडा विस्वासान आनी भावार्थान उबारुया. आमचे बापा आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण आमकां वायटांतली न्हय. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करुणें जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे एनेक आमी बरभशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर कातांतली वाठाय. ते दियाकरात पिटकी पोरवी तुजी मोहिमा शासनाच्या शासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससण्याचे ससनाक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुजे सगळे आसूं. देवाचे शेली देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितर येवचें फावो ना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी घेतना जेन्ना तुमी फुडें येता तुमचें मास्क तोंडार दवरचें. मास्क देंवय नाकात. आत तुमचें रुंद काडचें भायर आनी कीप युअर पाम फ्लॅट एंड स्ट्रेट. पोटांक कोंगरी करी नाकात. स्पिरिच्युअल कम्युनियन हे मागणी आमच्या भावा भयण्यांचे हे मिसाचे बलिदानान आपल्या घरांतल्यान भाग घेता. मोगाला जेजू हांव स्वत मानता तूं खरेंच वो पवित्र साक्रमेंतान आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आश येता. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी या म्हज्या काळजान. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदीन तुजे सोरशिलो वेगळो सोरूंक निर्मी नाका. आमेन.
लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांपट्या सावळी तुंच म्हजो बोळवासो तुजेरूच पाप येता दुस्मान वेळो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका तारोखा आसरोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांपट्या सावळी आसरोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांपट्या सावळी बोमातां तुज्या नांवान तुजे कांतीन गे म्हाका आवय जशी आपल्या धाकट्या पालवांक आपल्या एकटायता आसरोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांपट्या सावळी आसरोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांपट्या सावळी सुवातीक तुझें नांव मारिया मोगान उच्चारता भुरग्यापणांत मारिया तावचंद तें सांबाळता सुवातीक तुझें नांव मारिया Bahapa, yo sore
Boros Bormojiman Maria Maria Modur git moja kondan Urbezor moja otmian Umur bandar moja kawasan Maria Maria Modur git moja kondan Urbezor moja otmian Umur bandar moja kawasan Maria Maria प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे मोगाल बापा हे सुर्गींचे जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शेखोर. ताचे वरवीं हे संस्कारी जिवितान गरजेचो सगलो आदार आनी सुर्गीचे गुटाची ओदीक ओदीक सुपूर्ण समजोणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. कांय कॉलोन्यो ह्या सोनवाराक श्रीदांवची भाव भयणी हांगासर रुजाय सायबींची परब करतली. ही टॅक्स्ट तांणी धाडलेली आसा. जी मिसान भाग घेतली तांणी बुकींग करूंक जाय. हें मीस लायफ स्ट्रीम जातलें हें 24 तारखेर हे सोनवाराक. एक खालती विनंती वॉट्सॅप ब्रॉडकास्टींग ग्रूप ऑफ गोवन चॅपलन्सी तुमकां मिसाची मांडावळ ओ समजोणी ओ कितेंय मागण्याची गरज जाय जाल्यार हांव जायते फावटी ब्रॉडकास्ट करतां. जायत्यांचे नंबर आमचे लागीं ना. तुमकां येना जाल्यार येवंक जाय. धर्मीक वस्तू खंय मिसां आसा कितें चलता जाल्यार तुमचो नंबर म्हाका धाडचो. म्हजो नंबर कोणा लागीं घेवंक जाता. तुमचें नांव घालात आनी प्लीज एड मी ऑन वॉट्सॅप एक संदेश धाडात. शेवटाक तुमकां सगल्यांक दिनवासता. ह्याचे पासत तुमी मागणें केलें म्हणून म्हजे पासत आनीकूय हांगासर आपलो जल्म दीस पाळटा आनी उदीक जाल्यार मिशन संडे तुमकां देव बरें करूं. आनी म्हजे मायंचे पासून तुमी मागलें म्हणून ती घरा बसून हे मीस पडयता म्हणटच तिची भलायकी बरी आसूंक आनी तुमी मागलें म्हणून तुमकां सगल्यांक दिनवासता. केक येयली. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं.
सर पदवीदार देव बाप आनी पुतोत्म तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. ही सगल्यांक पावची ना दिसता म्हाका. कितें करचें? कातरुपाची? ओके. सो थँक यू वन्स अगेन. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. ओके. क्रीम काढली मग तुम्ही. थँक्यू. तुमचो वांटो हांव पोस्टांतल्यान धाडटलो. ओके. सगल्यांक आनीक पावटी तुमकां दिवन वाचता. तुमच्या मागण्यांक आनी मोगाक लागून आमकां ओदीक उर्बा मेवता हांगासर वावर करूंक. न्हय फकत ही पॅरिशींत आमकां आतां बिस्मानी म्हजी आदली पॅरिशीची जबाबदारी दिल्ली आसा वूटन बॅसट. ताका लागून फादर थंयसर मिसाक वेता. सो दोनूय इगोज आमी सांबाळटा आनी ओदीक जाल्यार आमचे गोंयकारांचो सांबाळ आमी करता. जाता ते भाशेन हे पॅन्डेमिकान देखून आमकां जायतो हुस्को आसा. तर तुमचो मोग, तुमचो सहकार, तुमचे मागणे मेवता म्हूण आमकां ह्यो वस्तू करूंक आदार मेवता. आनीक पावटी तुमकां सगल्यांक दिन वाचता. आमचो कुटूंब हांगासर आसूं ना. आमची आवय गोंया आसा. पूण तुमी जायत्यो आवयो, जायतीं भावां आनी भयणी आमकां हांगासर मेवता. तुमचो मोग, तुमचो तेंको, तुमचो हुस्को आमचे सोबे तुमी दाखयता. गोवन चॅप्लन्सी यूट्यूब चॅनल आसा. म्हणटूच जायतीं जाणांनी सबस्क्रायब केल्लीं आसा. ताचेर जायतो संदेश मेवता. जायतीं अबावट द सेन्स आमी रेकॉर्डींग करता. सो हो तुमी सबस्क्रायब करचो घरा वचत आनी डू सबस्क्रायब द गोवन चॅप्लन्सी यूट्यूब चॅनल. आमकां जाय ह्या तरणाट्यांक तांणी क्रिस्ताच्या मोगान वाडूंक आनी तो संदेश तांणी पाठोवंक ते जायते बारी वावुरता. जायतो हांगासर आसता, कितें ना कितें कोत्ता. पूण तुमी तांकां तेंको आनी आदार दिवचो. देव बरें करें. गॉड ब्लेस. ही कोण वतलो? धाकटी भुरग्यांनी मागीर हावची ती. ओके. Angkuar Malaysia Bandar Turbecengia Nishkolong Mari Maka Sorga Vui Tam Điều Đa Dilarang Cesai Bini Zatu Amci Sheratini Di Soglia Sukhajini Maktawa Misor Prani Surya Tukamandita Molba Soglot Ponatsta Sonsarat Porgod Gorda Durani Munta Carta Dilarang Cesai Bini
जातू आमची शेळाती दी सगळ्या सुखाची मागता आमी चोर प्राणी पिलार आमचे सायदिणी जातू आमची शेळातिनी दी सगळ्या सुखाची मागता आमी चोर प्राणी मोगाल इश्टांनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी ह्या बलिदानान भाग घेतले म्हणून उपकार मागतलो सगळ्यां लागीं गोवन चॅपलन्स यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें थंयसर एक बेल बटन आसा ताका तुमी क्लिक करचो कित्याक तुमकां सगळे दुसऱ्या आमच्या सर्विसांचो अपडेट मेळटलो देव बरें करूं स्टे सेफ